Judith, Chapter 11. होलफन्सा सांगाता जुडिथाची पयली भेट. तेन्ना होलफन्सान म्हणलें, "ओस्तोरे, धीर घे, भियेनाका. सगळ्या संवसाराच्या राजा नेबुकॅडनेझाराची चाकरी कोत्तल्या कोणाकूच हांवें दुखोवंक ना. आतां पर्यान दोंगरांचेर रावतले तुजे पोरजेन म्हजो अपमान करूंक नासलो जाल्यार हांव तांचेर आड म्हजो बालो उबारचो नासलो." हें तांणी आपणाचेर मागून घेतलां. पूण म्हाका सांग, तूं तांचे सोशिली पळोवन आमचेशीं कित्याक आयल्या? तें कितेंय जावं, तूं वाचतली. धीर घे. आयचे राती आनी फुडाराक पर्यान तूं जिवी उरतली. तुका कोण दुखोवचो ना. पोत्तेंच जाल्यार म्हज्या धोनया राजाची सेवा कोत्तल्या हेरां भाशेन तुका वागणूक मेळटली. जुडिथान म्हणलें, तुजी चाकोन कितें करूंक सोदता तें उपकार करून आयक. तुजे उजीर तुजे चाकोनीक उलोवंक दी. आयचे राती म्हज्या धोनयाक हांव फोट मारची ना. तुजे चाकोनीच्या उतरांक पाळो दिलो जाल्यार देव तुजो वावर सुफळ कोत्तलो आनी म्हज्या धोनयाच्या सगळ्या येवजण्यांक येस मेळटलें. सगळ्या पृथ्वेच्या राजाक नेबुकॅडनेझाराक लांब आवक मेळूं. दर एके जिवे रचनेक निटायेर घालूंक ताणें तुका धाडला. ताची पदवी सदांकाल उरूं. तुका लागून न्हूच मनीस ताची सेवा कोत्तात, पूण तुजे पदवे खाल सावजां, गोरवां, वावऱ्या वयलीं सुकणीं नेबुकॅडनेझार आनी ताच्या आख्ख्या घराण्या खातीर जियेतात. तुजे जानवायेची आनी हुशारकायेची खबर आमी आयकल्या. आख्खे राजवटकेंत तुजे जानवायेक अणभवाक आनी झूज मांडपाचे हुशारकायेक लागतलो दुसरो कोण ना म्हूण सगळ्या संवसाराक खबर आसा. तुमचे सोबे मुखार आकियोरान उलोव करून जें कितें सांगलां तें आमी आयकलां. बेतुल्याच्या मनशांनी ताचो जीव वाचयतोच तुमकां म्हणलां तें सगळें ताणें तांकां कळीत केलां. आतां धोनया, ताणें म्हणलां ताचेर विसर घालिनाका, पूण तें खरें देखून तुज्या मनांत सांबाळ. आमचें राष्ट्र खास्तीक सांपडचें ना. आपल्या देवा आड पातक केल्या शिवाय तलवारीक तांचे आड पदवी आसची ना. आतां म्हजो धोनी हारोवचो ना. न्हय म्हूण ताची येवजण निर्फळ जावची ना, कित्याक तांचेर मरण येवचें आसा. पातकान तांकां आपल्या ताब्यांत केल्यांत आनी वायट कोत्तात तितलेय पावट तीं देवाचो राग चडयत आसात. तांचें जेवण कोबार जालोल्यान आनी उदक सोंपत आयलोल्यान तांणी गोरवांक मारूंक येवजिलां आनी देवान आपल्या कायद्या वरवीं आडवारलां ताचो वापर करूंक तांणी निर्णय घेतला. पवित केल्लीं आनी जेरुजाल्यांत तांच्या देवाची सेवा कोत्तल्या याज्ञिकां खातीर कुशीन काडून दवरलोलीं. ओरोवाचीं प्रथम फळां खावंक आनी सोऱ्याचो आनी तेलाचो दावो वांटो वापरूंक तांचें मन जालें. खरें म्हणल्यार ह्या वस्तूंक कोणाच्यान हात पर्यान लावंक जायना. सोबेच्या जाणट्यांची परवानगी मागून तांणी जेरुजाल्यांत मनीस पाठयल्यात. थंयसर वस्ती करपी तशेंच कोत्तात. जेन्ना तांकां परवानगी मेळटा आनी त्या प्रमाणें तीं कोत्तात, त्याच दिसा तांचो नास जावचे पासत तांकां तुमचे आदीन कोत्तलो. जेन्ना म्हाका तुजे चाकोनीक हें गमलें, हांव तांचे सोशिनी पळून गेलीं. देवान म्हाका तुमचे थंय असलीं कर्तुत्वां करूंक धाडल्यार की तांचे विशीं आयकतोच आख्खो संवसार अजाप जातलो. तुजी चाकोन देवभिरांतीची अस्तरी दीस आनी रात ती सर्गींच्या देवाची चाकरी करता. म्हणटोच आतां म्हज्या धोनया हांव तुजे बरोबर रावतां.
तांणी केन्ना पातक केलां तें म्हाका कळय म्हूण देवा लागीं मागूंक दर राती हांव फालक्यांत वेतोलीं. तेन्ना आख्खे फौजेक घेवन तुवें भायर सोदचे खातीर हांव येवन तुका कळयतलीं. आनी कोणाच्यान तुका आडावंक जावचो ना. तूं जेरुसल्याक पावो पर्यान हांव तुका जुडेयांतल्यान वाट दाखयतलीं. थंय हांव तुका आसन तयार कोत्तलीं. मागीर तूं तांकां गवळी नासलेल्या शेळ्यां परी धांवडायतलो आनी एका सुण्याक पर्यान तुजेर आड येवंक धादोस जावचें ना. हें सगळें म्हाका आदीं फुडेंच कळून आयलां आनी तुका तें उक्तें करूंक म्हाका धाडल्या. हॉलोफर्नसाक आनी ताच्या सेवकांक ती उलयली तें मानलें. तिचे जानवाये विशीं अजाप जावन ताणें म्हणलें, प्रेतुमेचे एके शिमेंतावन दुसरे शिमे पर्यान तिचे सारकी सोबीत आनी जाणार आनीक दुसरी अस्तोरी ना. हॉलोफर्नसान तिका म्हणलें, आमचे हात मजबूत करूंक आनी म्हज्या दोनयाक किकोंत केल्ल्यांचो बसून करूंक दुसऱ्या आदीं तुका धाडून देवान बरें केलें. तूं रुपान सोबीत आनी तुजीं उतरां जानवायेचीं. तुवें बासायलां तशें तूं कशी जाल्यार तुजो देव म्हजो देव जातलो. तूं नेबुकॅदनेझार राजाच्या मालांत बिराड कोत्तली आनी आख्ख्या संवसारांत तुजी किर्ती गाजतली. देवाचें उतर हें.